नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां पळय सगळे मिक्स व्हेजिटेबल्स घेतल्या आनी तांचे न्ही कशी भाजी करपाची तांची ती बीन बरी तिखट झणझणीत। ही भाजी करपा खातीर न्ही हांवें पळय ही पोपाय एक धाकटीशी हिरवी घेतल्या, तळनी पोपाया, हो गाजर, वांयगे, ब्रिंजल, हे स्वीट पोटॅटो म्हणजे कणगी आमी म्हणटा हेका, टमॅटो, शिमला मिरची, गड्डो, गड्ड्याची भाजी आनी हो मुळो आनी तेचे देड घेतल्या 4। हे इतले सामान घेतलां आनी ती करपा खातीर हे पळय जिरे आनी सांसवां लागता, कांदो, सोय, गरम मसाला, मीठ, हळद, लसूण, साकर आनी तांबडो मसालो आनी लागता एक तेल। हे पळय तेल आनी आतां ते कांदे हे पळय लागता हे पळय 3 ते शिनून दवरलेले हांवें 3 हे धाकटे आहा मात। आतां करपाक सुरवात करूया। आता हे पॅन गरम जाले तशें हांवें हे पळय हातून हे पळय 2 चमचे तेल घातले। आता न्ही तातून हे पळय जिरे, सांसवां आनी लसूण हे 3 नग घालुया। मातशी लसूण तामसूट जावन आता भितर कांदो घातलो, चड तेल हांवें घालूंक ना पळय, कायलेक सकयल तेल उरना पळया, थोडेच तेल घालूंक जाय आनी कोणाक जर तेल जादाच जाय तेंच्यांनी इल्लें आनीक घातल्यार जाता। पळय हातून कांदो बरोबर जालो पळया, पळय आतां न्ही तातून कितें करपाचें, हांवें ही सांगूंक ना, ही ऑप्शनल, पण ही इल्लीशी दाळ घालपाची। तुमच्या कडेन आतां तूर दाळ आसा, मूग दाळ आसा तर घालपाची। ही न्हय मसूर दाळ, मसूर दाळ न्ही हांव आतां इल्लीशी पळय धुल्या आनी पळय घालता। थोडीच घालपाची ती मूठभर सुमार, 1-2 चमचे। आता आनी तातून हे पळय मसाले घालुया पळय, हळद, गरम मसाला आनी तिखट। गॅस बारीक करूया आनी आता तातून न्ही हे पळय भाजी घालुया।
आणि ढवळपाची आणि एका एक 5 मिनिटां जाली की ना उरलेली भाजी घालूया। हे पळय एका एक 5 मिनिटां जाली ते धापलेले न्ही ते उबेचे उदक हे जालें तेका। आता तातून कितें करूया बाकीची भाजी घालूया सगळी टोमॅटो ब्रिंजल आसा पळय आनी शिमला मिरची मागीर घालपाची मातशी आनी आतां न्ही भितर मीठ घालूया। आता हे पळय सगळे मिक्स केले। आता तातून हे पळय गरम उदक घालूया म्हणजे बरी शिजतली ती आनी धापूया शिजपाक। हे पळयात आता एक 10 मिनिटां जाली हाका। आता न्ही हे पळय पळोवया उदक भितर कमी जाला की ना ते। हे पळय उदक आसा आनी पळय बरी शिजली बरो कलर आयलो पळयलो। आता तातून कितें करपाचें सोय घालपाची 1 पिंच जाय जर साखर घालपाची पळय आनी मीठ घालपाचें चवी प्रमाणे आनी ढवळपाची आनी अशेंच हे उदक सुकपाक दवरपाचें। आनी समजा तुमचे कडेन एक कसुरी मेथी आसा जर इल्लीशी घालपाची भितर। हांव न्ही ही पळय कसुरी मेथी घालता इल्लीशी आनी तुमगेर जर आसा न्ही तरूच घाला ना जर आसूं मागीर अशी मातसो वास बरो येता मागीर। आनी ही भाजी न्हय भरपूर टेस्टीक लागता आनी 4 तरेच्यो भाजयो आमच्या पोटानूय वता न्ही ताका लागून ही आतां जावनी बरी मागीर रेडी टू सर्व करूया। ही पळयात आता ही मिक्स भाजी केली न्ही ती रेडी जाली रेडी टू सर्व। आता न्ही तुम्ही तुमच्या घरा अशीच मुद्दाम करून पळया सगळ्यो भाजयो मिक्स असल्या कारणान टेस्ट तेका बेस्ट येता आनी अशीच तुम्ही तुमच्या घरा करा। म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राइब करा आनी बेल वाजूंक विसरू नका। तशेंच तुम्ही ही रेसिपी म्हजी टाइम काढून पळयतली म्हणून हांव तुमकां म्हणटा देव बरें करूं।